Alleluia, servis fora zei, zei, zei. Alleluia, servis fora zei. Alleluia, servis fora zei, zei, zei. Alleluia, servis fora zei. सर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पोतू दावीद असो, तो पोतू अब्राहम असो. अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोब असो, आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय, तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन साल्मोनाचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय, राहाब ताची आवय. बोआज ओबेदाचो बापूय, रूत ताची आवय. ओवेद एस्सेचो आनी एस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद सल्मावचो बापूय, उरियाची बायल सल्मावची आवय. सल्माव रेहोबोआमाचो, रेहोबोआम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफाताचो, योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आनी आकाज इस्कियाचो बापूय. इस्किया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आनी आमोस ओसियाचो बापूय. ओसिया योकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्राएल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत एकोनिया शाआलतियेलाचो आनी शाआलतियेल येरुबाबेलाचो बापूय. येरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक अकिमाचो आनी अकिम एलियूदाचो बापूय. एलियूद एलियाजाराचो, एलियाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पोतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिजो पोती जुजे नितीवोन मनीस. तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नान सर्वेस पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ सांभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूव जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अवकार चली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूव जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, कशें तुमी यात्रेक जावन ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात, तशें हांवूय एक यात्रेक जावन आयलां. कशें तुमच्यो आशा अत्रेक मोरये माये लागीं सांगूंक तुमी आयते जाल्यार हांवूय तुमचे बरीन थोडे अत्रेक थोडे आशा दवरून हांव आयलां. हांव तुमचे खातीर मागतां, तुमी म्हजे खातीर आनी तशेंच आमच्या गुलबर्गा
मिसांव दियेसी पासून मागोवंक हांव तुमकां उलो दितां. मरी आमची माय आमकां समेस्तांक मोगान तिणें सांबाळ्ळां आनी अखेर पर्यंत ती सांबाळटली म्हणलो बरवसो आमचो. आनी ह्या देखून आज आमी हांगासर आसा. आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक हें फेस्त आनिकी चड अर्था बरी जावन आसा. आमच्या मायगांवांत आयच्या दिसा नवें बेजार करता. आयच्या मायगांवांत आमी एक कुटुंबा समेत जेवता, सांगाता मेळोन आमचो कुटुंबाचो भाव बांदवपण आमी चडयता. आनी तशेंच आज भारतीय पवित्र सभा आमकां आयचो हो दीस एक चेडूं भुरगें ताचो दीस जावन आचरण करूंक आमकां उलो दिता. अशें आसतना आमी आयच्या देवाच्या उतराच्या बळान सोम्याचो संदेश कितें आमी समजोवंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो हें पूर्ण शेत आमच्या कर्नाटकांत देवान आमकां दिल्लें एक देणें म्हूण हांव लेखतां. असलींत पूर्ण शेतां आसात. बेंगलोरांत आसा सेंट मेरी बेजिलिका, वेळांगणींत आसा थंय वेळांगणी माता म्हूण आमी वेता. बंबय आसा, कलकत्ता आसा, सगळ्या संवसारांत म्हणल्यार बरी विस्तारून ही पूर्ण शेतां आसात. आनी आयच्या दिसा हारी हारीनी म्हणल्यार बरी लोक थंयसर येता आसतना कितें पूण थंय घडटा आनी कितें घडटा तें सक्कड देवाच्या उतराच्या बळान तें घडटा. देवाचें उतर आदी मगा देवाची शब्द तो जावन आसलो. तो मरियमचे माये मारिफात मनीस जालो. हे सांगचे पयलें हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाच्या आदारान 3 स्त्रिय विशयांत आनी तांचे लागीं उलयल्ल्या 3 बडव्या विशयांत हांव तुमकां सांगतां. कोण त्यो 3 स्त्रियो? 6 जाण स्त्रियो आसात पवित्र पुस्तकांत. आमी तांचे हांव लिसांव जोडयेत. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी पळयता 3ऱ्या अवस्वरांतच देवान पयले सगळी सृश्टी रचली. ताच्या उपरांत आपल्या स्वभावाचे सारकेचे जावन मनशांक रचले. आदामाक आनी येवेक रचले आनी आदाम आनी येव त्या भुमी वैकुंठांत संतोशान जियेतालीं. ती जावन आसली पयली स्त्री. आनी ह्या 3ऱ्या अवस्वरांत आमी पळयता मरी ती येव ह्या भुमी वैकुंठांत भोंवन आसतना थंयसर सैतान येता. सैतान येता एका सर्पाच्या रुपान. हांवें सांगलें बडवो येता म्हणून, पूण हो सैतान पयलें बडवो जावन आसलो. लुसिफर देवाचो आंज, देवाची खुशी करूंक ताका नाका आसलें. गर्व ताचें थंय बरोवन आयिल्लें आनी देवाच्या कुशेक मानूंक तो तयार नासलो. आनी त्या वरवीं देवदूत आसलो सैतान जालो. आनी हो सैतान आपल्या विकाळ बुलोवण्यांनी कशें म्हणी करून येवेक बुलयता आनी आडवारलेलें फळ खावंक लायता. तुमी देवा बरीं जातात म्हणून तो ताका बसयता. आनी ताच्या बुलोवण्यांक बोलुल्ली ही स्त्री येव आडवारलेलें फळ खाता आनी आपल्या दादल्याक कितें दिता. दोगांय पातकी जातात. आनी अशें ती विणगी आसात म्हूण तांकां भोगता. आमी देवाच्यो निवड जाता, देवाक समान जाता म्हूण ताणें चिंतलें. पूण तांची किरकोळाय कितें ती समजली. हाका म्हणटा हांव तांचें विणगेपण. देवा शिवाय आमी कितेंच न्ही. देवा मुखार आमी धूळ माती. देवाची खुशी करचें, देवाक संतोश दिवचो, तेंच आमचे जिणेचें वर्तेपण देवाक आमी दिवची निसाकी होगळीक मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी अशें येवे वरवीं पयल्या स्त्रिये वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक पाताक आयलें. पाताक मनशान केल्ल्या तक्षणा
देवान ह्या मनशाक काण उडोवना. तो देव जावन आसलो भोव काकुळदार मोगाळ देव. ताचे वडे अगणीत काकुळतीन त्याच दिसा ताणें बसयल्लें आनी एक स्त्री येतली म्हणून आनी तिच्या कुशीचें फळ तें सैतानाचें मस्तक चेंचतली म्हूण सांगलें. सबार वर्सां गेली आनी वर्सां उपरांत वर्सां वेळ भरती जाताच आज कितें तुमी वांजेलाच्या वाचपांत आयकलें. इतल्यो वंशावळीच्यो तकल्यो 14 अशें तकल्यो आब्रामातावन देवन आयिल्ल्यो त्यो सगळ्यांच्यो ह्यो वंशावळ वाचतना म्हाका भोगता की आब्राम, इजाक, जाकोब आनी ते राई, तो मोइजे, ते पात्रियार्क, ते प्रवादी, ते सगळे ह्या दिसाक म्हणले बरी ते राखोन आसले. आयच्या दिसा हें वाचप कित्याक काडलां म्हळ्यार माथेवाच्या वांजेलांत मोरये विशयांत आमी आयकोवचें पयले फावटी ह्या वाचपान जावन आसा. लुकाचो वांजेल तुमी काडल्यार तुमी पळयतात मोरयेक इस्बी हाडचें पयले अवस्थारांतच आमी पळयता बडवो येवन गाब्रियल बडवो मोरयेक इस्बी हाडटा. मोरये मुखार रावून तो दूत विचारता मोरयेक, तिका वंदन करून नमान मोरये, कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता आसा, सोमी तुका मानवाला आनी सांगता देवाचे मांडवळ तूं जावंक पावतली, देवाच्या पुत्राचे आवय, तूं गर्भेस्त जातली. हे सगळें सांगतना मोरयेक तें कांय समजना, कित्याक ती ल्हान प्रायेची 14-15 वर्सांची चली. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या वेळार बडवो तिच्या उतराक राखून रावलो आनी म्हणटा, मोरी आबळे, हांव तुजी चरण दासी, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. तिका समजोना जाल्यार आनी त्या एका उतरा वरवीं तिका कितें सगळें सोसूंक मेळ्ळें ताची कांयच झळक तिका नासली जाल्यार व्हडा बावडटान ती म्हणटा, आबळे, हांव देवाची साकन, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. अशें घडटा आसतना थोड्याच दिसांनी मोरयेक पळयता जुजे तेच्या लागीं ताका करार जाल्लें. जुजे चिंता आयच्या वाचपान तुमी आयकल्लें बरी. इथें कितें करचें हांवें? मोरी गर्भेस्त आसा, ताका कळीत ना की मोरी पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळल्या म्हणून. आनी तो नितीवंत मनीस, भक्तिवंत मनीस आपणास तकी चिंता, मोरयेक हांव गुप्ती सोड सोडटा, हांव ह्या गांवांत खंय म्हणे पयस येता, अशें सबार चिन्नां ताच्या मतींत आयलीं जाय. आनी अशें एका रितीन पिसान तूर जावन खंतीन तो न्हिदोन आसल्या वेळार ताकाय एक बडवो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, जुजे, मोरयेक तुजी पतीन काणयोंक तूं भियेनाका, कित्याक ती गर्भेस्त जाल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान. तिका एक बाळ जल्मतलें आनी त्या बाळाक तुवें जेजू म्हूण नांव दवरचें, कित्याक तो ह्या संवसाराच्या सर्वांक सोडवून दितालो. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरये विशयांत आमी ह्या माथेवाच्या वांजेलांत पयले फावटी आयकता. ही जावंक पावली मोरी आमची माय, भोव वर्ती, देवाक चड मानवाली. ती स्त्री कोण स्त्री म्हणून तुमच्या मतींत येवंक पुरो. ती स्त्री कोण म्हणून पळयचें जाल्यार आमी वचत जाय प्रकटण पुस्तक, निमाण्या पुस्तकांत बायबलांत 21वा अध्याय पळयल्यार 9वें वर्स पळयल्यार तुमकां दिसता थंयसर एक बडवो जो आमकां सांगता, आले पळय हांव तुका आतां व्हरून येता. त्या देवाच्या शेळयेक, यज्ञ भेटोवंक जाल्ल्या देवाच्या शेळयेक ताका मानवली ताची स्त्री. आनी ती स्त्री कोण सगळे जेजूच्या नांवान सोडवून जोडलेले, ते सगळे ते पात्रियार्क, सगळे ते राई, सगळे ते प्रवादी, सगळ्यो त्यो भाग्यवंत स्त्रियो, भाग्यवंत मनीस जेजू म्हणसर
आनी जेजू उपरांत जेजू खातीर जीव दिल्ले, मार्तीर मेल्ले आनी सबार जेजूता खातीर जियेल्ले आनी भाग्यवंत जाल्ले. व्हड एक जमो त्या सगळ्या जम्याक पळोवन तो बडवो म्हणटा, ही जावन आसा पतीण जेजूची. आनी ह्या स्त्रियेक जेजूक भेटोवंक म्हणल्यार बरी. ताका सांगता तो, पळय हांव तुका दाखोवन दिता, जेजू ह्या स्त्रियेचो पती जावन आसा. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हजारांनी हांगासर जमो जाल्या. आमी चिंतूंक पुरो आमच्या जिणेंत आज एक आमी सोदून हांगासर आयल्या. आमीन तुमी सवण केली. आमची जिणी मोगाच्या भावानो भयणीनो आमची विसवण न्ही. आमी ह्या संवसारांत आयल्या जाल्यार आमचो मोग केल्लो मोगाळ बापाय आसा. आनी तो मोगाळ बापायच्या त्या सर्गीच्या बापाच्या कुशेन आमी ह्या संवसारांत जल्माल्या. आनी ह्या संवसारांत आमी ल्हान व्हड जाता. आमच्या जिणेंत जाल्लें खंयचेंच एक्सिडेंटल न्ही. तें देवाच्या निर्मण्यान तें सकट तें बांदून आसा. आनी अशें आसतना आज आमी पळोवंक जाय मोरयेक आमची शारोतीण जावन आसा. जेजू कुर्सार मरता आसतना ताणें चिंतलें आमचे विशयान. सरकार साल्वासांव जोडलेलो व्हड एक जमो आसा आनी ह्या संवसारांत साल्वासांव जोडूंक प्रयत्न करचो. म्हजे तसलो, तुमचे तसलो किरकोळ मनशां आमी सगळीं आसा. आनी आमकां साल्वासांव मेळत जाय जाल्यार आमकां एक आदार जाय, आमकां एक शारोतीण जाय, आमकां एक बोळ जाय, आमकां मोगान ओडोवची एक आवय जाय म्हणून जेजूक सोंसतालें. आनी त्या वेळार कुर्सार आसतना ताणें म्हळें शिसाक पळोवन, आपले ही तुजी आवय. आनी आपल्या आवयक पळोवन म्हणलें ताणें, माई हो तुजो पूत. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र सभेन जमो जाल्लीं आमी सगळीं आमी मोरयेक नमारण्य म्हणटना ह्या उतरांनी उलो मारता. आमी म्हणटा सदांच हे मागणें, आमी परदेशी येवेचीं बाळकां, आमी परदेशी येवेचीं बाळकां. आमचें राज सर्गराजा वचोंक आसा, पूण ह्या संवसारांत आमी कश्टांत आसा, ह्या दुखाच्या कोंडांत आसा. आस्कार उस्कार सोड तुका आमी रुदान करता. तर तूं आमचे शेकये हे तुजे काबूलचे दोळे आमचे वयर परती. सदांच आमी मोरये माये लागीं हे मागणी आमी भेटयता मोगाच्या भाव भयणीनो. अशें आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां भोगूंक पुरो. आज आमी मोरये माये लागीं आमचे कश्ट सांगतले आनी आमचे कश्ट सगळे परिहार जातले. खंडीत जावन परिहार जावं दी म्हणून हांवूय मागता तुमच्या पासून. सांगातच आनी एक विशय, मोरी आमकां उपकार जोडून दितली आमची शारोतीण मात्र न्ही, आमकां आमच्या जिणेंत ती एक प्रेरण जावन आसा. आनी कशें प्रेरण? जेजूचो मोग करूंक, जेजूक आमच्या जिणेंत आमी वावोवंक आनी जेजूक ह्या संवसारांत दिवंक आमकां ती वर्ती प्रेरण जावन आसा. आमी पुणशताक गेल्या वेळार हांगासर जावं ह्या वेळांगणी जावं ह्या लूर्द या फातिमाक गेल्यार थंयसर सबार लोक आपले कश्ट दूख काण घेवन थंय येतात. सबार जण गूण जातात, पूण आनीकय सबार जण थंय आसात ते गूण जायना, पण फाटी येत आसतना एका रितीच्या संतोशान ते वेतात आनी ते म्हणटात, देवा खातीर देवान खुशी वेली जाल्यार कित्याक नजो, हांव हे कश्ट मरता म्हणसर सोंसता. असल्या बाबार्थान ती संतोशान आपल्या घरा फाटी वेतात. खंयचें व्हडतें अजाप, आमचे कश्ट परिहार जाल्लेंगी ह्या कश्ट मेळोवन दी म्हाका म्हणचे. कोण कश्ट देवाची खुशी म्हणून मानून घेतात ते मोरयेची साक्ष, मोरयेची देख ते आपल्या जिणेंत घेतात. कित्याक मोरी कुर्सामळी आसतना त्या कश्टांत हांव केदींच धांवली ना, ताच्या पयलीं येना, ताच्या उपरांत येना. देवाची खुशी पळच्याक जें कितें तिणें तिका इजबी हाडल्या वेळार, तिका बरी खबर मेळ्ळ्या वेळार सांगलें, हांव तुजी चरण दासी, तुजे खुशी प्रमाणे म्हाका जावं. निमाणे घडये पर्यंत तिणें तें पाळलें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय मोरयेचो जल्म दिवस आचरतना
आमी तिची भुरगीं आनी आमी मोरये बरींच जावंक जाय मोरयेचें शगूण आमचें जावंक जाय मोरयेचें भक्तीपण तिचो भावार्थ आमचो जावंक जाय आनी त्या वेळार मात्र आमी मोरयेक मान वतल्या आयच्या दिसा आमच्या देशांत आमी एका चेडू भुरग्याचो दिवस म्हूण आचरसिता सदांच म्हणले बरी आमी आयकता खबरो भोव विकाळ भोव मारेकार खंयसर गर्भपात केलें आनी चेडू भुरग्याक मेळ्ळेल्याक तांणी नेगार केलें जिवाचो अवकाश समेत नेगार केलो कितलीशीं जाणां आपल्या कुसव्यांत आशिल्ल्या बाळाक लगाट करतात हर एक दीस म्हणले बरी आमी आयकता अत्याचार ल्हान भुरग्याचेर समेत सामुहीक तरान अत्याचार आनी आमची मोतींत आमी अशें चिंताव की आमच्या घरान जावंक पुरो आमच्या समाजान जावंक पुरो आमच्या फिरगेचें जावंक पुरो चेडू भुरगें आमकां नाका व्हड जाल्ल्या उपरांत आमी ताचेर वांकडे दृश्टीन आमी पळयता आनीक व्हड जाल्ल्या उपरांत आनी कितें चिंताव आमच्या घरा कामाक आशिल्ली स्त्री आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां उलो दिता आमी चेडू भुरग्याक गौरव दी जाय कशें चरक्या भुरग्याक मोगान आमी स्विकार करता तशेंच चेडू भुरग्याकी देवान दिल्लें देणें म्हणून आमी स्विकार करी जाय आमच्या भयणीक आमी मोगान पळय जाय आमच्या आवयक आमी मान दी जाय आमच्या व्हडली मांयक प्रायवंतांक आमी मोगान पळोवंक आमकां जेजू उलो दिता तर मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा सावन आमी वेता आसतना मोरयेक आमचे संगी आमी घेवन या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक आमी स्विकार करतले कशें मोरयेन जेजूक वावयलें तशेंच देवान आमकां हें भाग दिलां आमकां क्रिस्तवांक कातोलीक भावंडांक हर एका मिसाक आयिल्ल्या वेळार कुंभारांत जेजूक सेवंक आनी निसाकी जेजू आमचो सोमी आमच्या काळजांत येता कशें मोरयेन संवसाराक जेजूक दिलो आमी हांगा तावन वेता आसतना जेजूक ह्या संवसारांत आमी ताचें नांव परगट करूंक आसा पापा फ्रांसीस ताणें बरयल्लें तें पत्र इवांजेली गांवदिवम तातूंत मोरये विशांत 11 पानांनी तो बरयत आसतना मोरयेक तो एक नवी बिरूद तो दिता मेरी आवर ब्लेसड मदर इज द स्टार ऑफ इवँजलायझेशन तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी मोरये मायेक आमी देख गावन घेवचें जाल्यार आमच्या बाबर्थ्याच्या जिणेंत आमी वाडोवन येता आसतना आमी स्विकार करया देवान मोरयेक दिल्लें तें आपोवणें जेजूक संवसाराक दिवचें आमी आमच्या खऱ्या क्रिस्तांव जिणे मारिफात बऱ्या बावर्थी क्रिस्तांव जिणे मारिफात मोरयेकी आमी परगट या मोरये प्रासड जेजूक आमी परगट या मोरयेक आमी परगटता कित्याक ह्या पुणशतांत येवन मोरये मायेचो मोग आनीकी चड मापान आमच्या काळजान बरोवन येता मोरयेक आमची कुटुंबां आमी भेटोवन दिवया कुटुंबांत आमची भलायकी ही भलायकीची आवय आमकां खंडीत दितली न्हय आमच्या कुडीची बगार आमच्या मोतेक आमच्या कुटुंबांत समाधान मोरी माय आमी तिका आमच्या घरा व्हरून गेल्यार खंडीत आमकां दितली तर मोरये मायेचे दूत जावन जेजूचे आपोस्तोल जावन ह्या संवसारांत आमी जिवया आनी जेजूक आमी ह्या संवसाराक दिवंक प्रयत्न करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.